प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 4वा विसवोर वोड 31 ते 36 पर्यंत. लूक चॅप्टर 4 वर्सीस 31 to 37. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी गालिलियांतल्या कापेर्नाउम नगरांत तो देंवून गेलो आनी साबाता दिसा तांकां शिकोवन दिवंक लागलो. तो अधिकार आसलेल्या पोरी उलयता देखून ताच्या शिकवणे विशीं ती बारी अजाप जाताली. मेळो देंवचार बसलेलो एक मनीस देवस्थानान आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हणलें, आयज सायबा नाजारेतकारा जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो. देवाचो संस्कारलेलो संदेशकार तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओग राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी सगल्या मदेकोत ताका दोन्ही आपटून पूण मातूय दुखय नासतना देवचार ताचे वेलो भायर सरून गेलो. सगलीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें म्हूण उतर रे. अधिकारान आनी पदवेन तो मेड्या आत्म्यांक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्ख्या प्रांतांत गाजली. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू देंवचार बसलेल्या मनशाक बरो करता, ताका सुटका दिता. आनी भाव भयणीनो, लोक जेन्ना जेजू त्या मनशाक सुटका दिता, तो देंवचार भायर काडटा, आयकात बरे भाशेन लोक कितें म्हणटा. कसलो म्हूण उतर हें, कसलें म्हूण उतर हें. अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्यांक आज्ञा कोत्ता आनी ते भायर सरोन वेतात. पोत्तून वाचता भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू त्या मेळ्या आत्म्या त्या मनशांतलो भायर काडटा, सगलो लोक थंयसर अजाप जाता आनी एकामेकाक म्हणटा, कसलें म्हूण उतर हें. अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्यांक आज्ञा कोत्ता आनी ते भायर सरोन वेतात. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो, तो देवाचो पूत आसलो, मनीस जावन ह्या संवसारान येयल्लो आनी तो जाणो आसलो आपलो अधिकार कितें तें. आयज जेन्ना आमी अधिकार म्हणटा, आमी अधिकार कोणाक म्हणटा हा? ज्या मनशाक व्हडली 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 कदेल हा, म्हणजे व्हडलें पोजिशन हा, व्हडलें नांव हा, तो फामार जाला, ताका म्हणटा आमी ताका अधिकार हा. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आयज म्हणटा की जो कोण ताजेर बावार्थ दवरता ताका तो आपलो अधिकार दिता. भाव भयणीनो, अधिकार जो आमकां देव दिता, तो अधिकार आमकां देंवचारा वयर ताज्या कामा वयर दिता. ना तर भाव भयणीनो, जो अधिकार आमकां ह्या संवसारान आसा फकत मनशांचो अधिकार. एका मनशाक दुसऱ्या मनशाचेर अधिकार हा, पूण देवाच्या राज्यान आमकां मनशा वयर अधिकार ना. आमकां फकत अधिकार हा देंवचाराचेर आनी देंवचाराच्या कामाचेर. आनी भाव भयणीनो, मार्कूचो 16वो विसवोर वोड 16 आनी 17 कितें म्हणटा? जो कोण जेजूचेर बावार्थ दवरता, आयकात बरे भाशेन, जो कोण जेजूचेर बावार्थ दवरता ताका जेजू आपली पदवी दिता. कित्याक? तो जेजूचेर बावार्थ दवरता आनी ताका पदवी दिता देंवचार काडपाक. ताका पदवी दिता पिडेवंताचेर आपलो हात धरून तांकां बरी करपाक. तेजे फुडें जुवांचो 14वो विसवोर वोड 12 जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, जो कोण एक बावार्थी ताजेर बावार्थ दवरता, ताच्या उतराचेर बावार्थ दवरता, तो ताका आतां जी कामां जेजून केल्लीं ती कामां तो करूंक पावतलो आनी जेजून व्हड कामां करूंक पावतलो. कोण 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 करतलो? जो कोण जेजूचेर बावार्थ दवरता. तर आयज भाव भयणीनो, आमकां एक प्रश्न विचारुया. खरेपणी आमी जेजूचेर बावार्थ दवरता? खरेपणी आमकां हो जो अधिकार जेजू उलयता तो अधिकार आमचे कडेन हा?
हो फकत आमी मागणें कोत्ता, आमी देवस्पण कोत्ता, आमी धर्म कोत्ता, पूण आमकां कसलोच अधिकार ना, कित्याक आमी खरेपणी भावार्थ दवरिना. आमी आमकांच फटयता. आमी समजता की आमी क्रिस्तांव म्हणून, आमी भावार्थी म्हणून, पूण आमकां कसलोच अधिकार ना. आमच्यान दुसऱ्यांचेर हात धरून आमकां तांकां बरी करूंक जायना, आमच्यान दोनचार काडूंक जायना, पूण आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी म्हणटा आमकां पदवी आहा. पूण आमी विचारूंक जाय, ही पदवी जी आमकां दिल्या देवान, त्या पदवे वरवीं आमच्यान ह्या देंवचारांची कामां पयस धरूंक जाता, देंवचाराक पयस घालूंक जाता, दुसऱ्यांक सुटका दिवंक जाता, पिड्यावंताचे हात धरून तांकां बरी करूंक जाता जेजूच्या नांवान. आनी आमच्यान हें करूंक जायना जाल्यार भाव भयणीनो, आमी आमकांच फटयता. आमी समजता आमी क्रिस्तांव, आमी भावार्थी म्हणून, पूण फकत आमी धर्म कोत्ता. वय खूब मागणें कोत्ता, इगोर्जेक वेता, खूब देवस्पण करता, पूण खरेपणी आमी भावार्थी न्हय म्हणून आमकां कसलोच अधिकार ना. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन त्या लोकांनी जें म्हणलेलें, कित्याक त्या लोकांक आजून अधिकार मेळोंक ना, जेजू आजून खुर्सार बसोंक नासलो, पूण आमी आतां जी जियेता, आमी आतां जेजू पोंदून जेवन जावन पवित्र आत्मो धाडल्या उपरांत आमी ह्या संवसारांत जियेता. म्हणजे आतां आमच्यान जेजूचेर भावार्थ धरूंक जाता. आतां आमच्यान हो पवित्र आत्मो अणभवूंक जाता. देवाचो मोग अणभवून ते अधिकार आमकां मेळटा पवित्र आत्म्याचो. आनी त्या अधिकारान आमच्यान आतां जीं कामां जेजून केलीं ताजे व्हड म्हणजे दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक, तांकां हे जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाचें काम आमच्यान करूंक जाता. जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो, ताका तो देवाचें उतर परगट कोत्तालो, पूण तांकां जेजूच्या राज्यान हाडूंक जायनासलें, कित्याक आजून तो खुर्सार वचोंक नासलो. आनी खुर्सार गेल्या उपरांत ताणें त्या उपरांत देवाचें उतर परगट करूंक ना. आतां शिसांक धाडलें, आनी शिसांनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचें उतर शिकयलें. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खरेंचपणी, आमी खरीत भाशेन उतराचेर आमी नियाळ दवरया, आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार जाल्यार, आमी जेजूचे शिश्य जाल्यार, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी देवाचें उतर परगट करूंक, दुसऱ्यांक सुटका दिवया, तांचे मदें जे देंवचार आसा ते काडुया, तांच्या पिडेवंतांक बरी करुया, आनी तांकां देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आयज त्या अधिकारान, जेजून आमकां अधिकार दिला, तो अधिकार वापरून तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयतां.